गुवाहाटी इंदिरा गांधी स्टेडियमावेली FC गोवा आड नॉर्थ ईस्ट युनायटेड मॅच दोन्ही वट्या पेजात जाली तरी 1-1 बादाबाद उरली. ग्रेगरीन पयले हाफान गोल करून गोवाक 1-0 लीड दिल्ली. मात कांय खिणा भितर नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक दिल्ले वादग्रस्त पेनल्टीचेर कोकेन गोल करून मॅच बादाबाद केली. नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचो होम ग्राउंड आशिल्ल्यान लोकांचे प्रचंड दबावाखाला असूनय FC गोवान बरो खेळ केलो. दोनूय टिमींक बरेच चान्स चुकले. Launched in high, that should be the keeper's. Oh, and he's dropped it, and it must. Oh, that's incredible. It's got to go in eventually. What an extraordinary goal it is. And Gregory was right there on the line to tap it in, but I'm afraid the selection of Rehanesh there has let Ricky Herbert down. You'll know by the reaction. It's a goal! North United 1, FC Goa 1. It may have been controversial. He kept his calm. He's their top goal scorer, and he is very, very unhappy. That was the big decision taken by the referee to award North East a penalty. साळगावकर फुटबॉल क्लबान सामाजिक बांधिलकी घटमूट जावची म्हणून ल्हान भुरग्यां खातीर आयतारा चिखले ग्राउंडार फुटबॉल शिबीर घेतले. सुमार 450 भुरग्यांनी शिबिरान वांटो घेतलो. फुडल्या वर्साचे मार्च म्हयन्या मेरेन प्रत्येक आयतारा अशें शिबीर जातले. शिबिरांतल्यान 6 ते 11 वर्साच्या भुरग्यांक फुटबॉलाची गोडी लागतली म्हूण आस दवरून अशे तरेचे शिबीर चल्ला. I now declare the Salgaonkar FC Community Outreach Program for 2014-15 open. पोरूच्या शिबिराक पेजात प्रतिसाद मेळिल्ल्यान अनूय ही कार्यावळ दवरपाक उमेद जाता अशें क्लबाची उपाध्यक्ष स्वाती साळगांवकार म्हणटा. It gives us a great sense of fulfillment to give back to our hometown of Vasco and the people in it who have been with us through thick and thin. Our belief is that the way forward for Salgaonkar FC is to focus our investment and resources in a system that develops talented local players and builds our community through football. For those kids who are interested in looking at football as a career opportunity, I hope to see you graduate to our youth development program and eventually to our senior team. ISL मॅची पळोवंक लोक येतात तशेंच आय लिगाकूय येवंक जाय. ग्रासरूट पावंड्यार खेळगड्यांक बरी उर्बा मेळोवपूय तितलेच गरजेचे अशें साळगांवकर FC कोच डेरिक परेरा म्हणटा. इंडियन फुटबॉल डेव्हलप करपाक आमी ग्रासरूटाचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. सो हे ISL फ्रँचायजीज आहा तेमी ते डेव्हलप करपाक स्टार्ट करीत जाल्यार प्लेयर्स डेव्हलप करपाक स्टार्ट करीत जाल्यार देन इट वील बी अ गुड हेल्प फॉर इंडियन फुटबॉल. इट्स पॉप्युलरायझींग द गेम बट वी नीड टू वर्क एट अ ग्रासरूट लेवल. आनी फ्युचरार अशें आय लिगेक अशें प्रावड येयत जाल्यार आमचे फुटबॉलाक बरें इंडियन फुटबॉल वील रीच अ लेवल, गुड लेवल. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.